टॉपिक वॉज जनरल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आहा कलंगूट आसूं कोस्टल बेल्ट आसूं त्या संदर्भान आहली की आमकां एक्चुअली येयल्लो हांव CMाक मेळोंक बट CM ना म्हणून मागीर पार्टी प्रेजिडेंटाक वी जस्ट डिस्कस जनरल ZP इलेक्शनाची तयारी कशी करता ZP इलेक्शनाची तयारी स्टार्ट जातली आतां अजून जावंक ना न्हू आमचो आयज सांगतालो आयज कितें तरी फायनल जाला म्हणून आमचो कॅन्डिडेट दॅट इज कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेट इज फायनल पार्टी विल गिव दॅट पार्टीन त्याचें नांव दिलां तुमी हॅपी आहा ना पार्टीन आमी 2 नांवां दिलीं तितूंतलें एक नांव फायनल करून दिलां तशेंच पार्टीन मॅडमीक सांगलां शिवोलेचें एक फायनल जालां एक उरलां म्हणून इन डिस्कशन सो दे वील गिव द नेम्स वी कांट टेल द नेम कितले बेगीन डिक्लेअर 2 दिल्या नांवां न्हू शिवोलेम 2 दिल्या अंजुना म्हणून 2 दिल्या शिवोलेम 2 आहा ZP सो शिवोलेम एक फायनल ऑलमोस्ट जाला म्हणून सांगता आमचे कलंगूट फायनल जालें तुमकां कितें लागता सर टोटल आमकां 2 ZP कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 ZP 1 गोज टू सुकूर सो रोहन खंवटेची कॉन्स्टिट्युएन्सी येता जे आमी थिंगा येता सालिगांव येता आनी गिरी येता आनी पार्रा येता